CAA आणि NRC दोनय कायदे एकामेकाबगर अपूर्ण फकत गजाली नाकात पोर्तुगीज पासपोर्ट असलेल्या गोंयकारांक दियात कायदेशीर राखण काँग्रेस मागता भाजपा सरकाराकडेन। मंत्री मिलिंदाच्या वावुरप्यांनी बोगद्याचेर दाखयली मनीसबळाची ताकद। मुरगांवांतल्या राजकीय नाटका उपरांत मिलिंदाच्या समर्थनात येयले एकठांय 2000 लोक। मडकयच्या पंगडान जिखली धोल तासो सर्त। गोंय आणि कर्नाटकातल्या 13 पंगडांक हारोवन घातले पयले इनाम बॉल्सांत। दिवचल पालिकेन लायसन्स दिल्ल्या बेकायदेशीर गाडे आड डिचोली बचाव अभियानान सुरू केला एल्गार। काय टेम्पररी गाडेकारांक दिल्यात सोऱ्याच्या दुकानाची लायसना। डिचोली बचाव अभियानान चलयल्या कोर्टात वचपाची तयारी। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। तुमचे कडेन कागदपत्रां नासली तरी चिंता करपाची गरज ना। तुम्ही काळजान भारतीय आसात जाल्यार तुमकां कोणूच भायर काडपाक शकना। भाजपाचो म्हणयारो शाहनवाज हुसेन म्हणटा। मडगांवांतल्या भाजपाच्या 2 मुस्लीम फुडाऱ्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचेर त्याच्या कडल्यान स्पश्टीकरण मागलेलें। अशें असलें तरी त्यांच्या समाजातल्या कांय जाणांनी त्यांची बदनामी करपी पोस्टर लायल्ले। आपली बदनामी करप्या आड त्यांच्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या। नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची माहिती दिवपा खातीर भाजपान मुस्लीम समुदाया वांगडा बसका घेतली। ह्या वेळार शाहनवाज हुसेन आणि उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हजर असलेले। भाजपाचो फुडारी आणि अंजुमन इसाहुल मुसलमिनाचे वांगडी अशरफ पांडियाल आणि असलम शेख ह्या वेळार हुसेना वांगडा उलयले। पळयात ते कितें म्हणटात ते। कोई डॉक्यूमेंट ना हो, मन से, दिल से, शरीर से आप हिंदुस्तानी हैं, दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान से बाहर नहीं करेगी। देखिए, डॉक्यूमेंट ही सब रखना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम रखना चाहिए, अगर आपके पास आधार कार्ड रखना चाहिए, अच्छी बात है। कांग्रेसियों ने एक अच्छा काम किया, अफवाह फैलाई, आप लोग कागज पत्तर रखते हैं, लेकिन मान लीजिए बिहार में बाढ़ आई, ये सब डॉक्यूमेंट बह गया तो क्या आग लग गया? हमारे यहाँ तो झोपड़ी होती है गोवा, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, गोवा घूमने आए और बैग में रखा हुआ है और बैग बोट से गिर गया, फिर क्या हो? ओहो, मैं तो अब नहीं रहा हिंदुस्तानी, ऐसा होगा क्या? यही गलत बताया जा रहा है। शेख आणि पांडियालाची बदनामी करपी पोस्टर शारात लायल्ले। आपली बदनामी करपे आड ह्या दोगांनी मायणा कुडतरी पुलिशेंत कागाळ केल्या। थोडे आमचे कोण कोण आहा पयली खंय तरी आमकां बरें बेश्टे बरें घुसपाक सोदता, तांकां कितें दिसता हेंच्यांनी कम्युनिटी लागून काम केलां। हांव मरे हांकां सांगपाक सोदतां, जितले कम्युनिटी लागून आमी काम केलां आनी मुखार करतले पयलीं हेंचें कट्टें सुद्दां आसपाना। हे मरे आमकां कशें करून डिफेम करप, आमची कामां कशी बंद करप, आमी जेन्ना पळय मुखार सरता पयलीं आमचो पयलो हे करता लोक आमकां पळय मानतात पयलीं, हांकां कशें करून कशें सकयल करप अशें म्हणून 2-3 जाण मनीस आहा। बॅनर पयलो लायलो पयलीं, बाबा हे बॅनर आमकां कोण सांगलें तुमची अशी बॅनर लायलें म्हणून, तर आमी पुलिसांनी हेजेर म्हणजे इन्क्वायरी जावपा जाय बॅनर लायलें तें कळ्ळें न्ही। आमचे नांवाचेर तुमी कितें उलयता पयलीं असले आमी ते कोण लायला पयलीं ते आसतले हितून इनवॉल्व, तेंचेर इन्क्वायरी जावपा जाय म्हणून। हय, इन्क्वायरी जावपा जाय तेंचेर। पळय आसा ते आमचे हिंदुस्थानाच्या मुसलमानाक आमकां हें आसा, आमचे तेजे कितें तांकां प्रॉब्लेम जाता ते आमकां सॉल्व जावपा जाय, तांकां कांय जावपा जायना। हो हिंदुस्थान सगळे धर्माचो, सगळे जातीचो, सगळेचो, हितून कोणाकच त्रास जावपा जायना। आमी कोणाक सीएचे आमी सपोर्टाचे ना, आमी आसा कन्सर्न फॉर इनोसंट पीपल, जे लोक आसात ज्यांचे कडेन कांय ना तांकां ते त्रास जावपा जायना म्हणून हेजेर आमी सदांच आमचो आवाज आसतलो, आमी फायट करतले। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। नागरिकत्व दुरुस्त कायदो आणि नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी ह्या विशयांचेर गोंयची काँग्रेस पार्टी निमणी जागी जाली। ह्यो दोनूय गजाली एकामेकाबगर अपूर्ण आसात अशें काँग्रेसीन आयतारा म्हटलें। NRC उपेक्षितांक उपेक्षीत दवरपा खातीरच वापरतले काँग्रेस म्हणटा। फक्त भाशणांतल्यान न्हू जाल्यार पोर्तुगीज पासपोर्ट असलेल्या गोंयकारांक राखण मेळटली हेचे पुरावे दिवपाची काँग्रेसीन मागणी केल्या। CAA आणि NRCच्या विशयावेल्यान काँग्रेसीन निषेध सभांक सुरवात करपाचें ठरयलां।
आयतारा जाल्ले गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे बसकेत तसो निर्णय जाल्ल्याचें गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सांगलें. NRC लागू करचें ना हें खरें न्हय. NRC हो CAA बगर पूर्ण जायना अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलोन सांगलें. We demand absolute clarity because the local government, the leaders here have admitted that NRC is coming. There is no two ways about it now. एक जाणा जावंक जाय, NRC without CAA कांय दम ना, आणि CAA without NRC has got nothing. It has got no teeth. Both have to be there. It is in the agenda. Home Minister has made it very clear that his NRC is going to come throughout India. Now before NRC, they have already started something known as National Population Register, which is going to start in April. Now on National Population Register ji asa, which is going to start in April, will be the basis for NRC. Now for the expenditure of NPR, 3,941 crores has been asked, and which is likely to be approved on December 24th as per reports. Now you are taking 3,491 crores for this enumeration and taking 3,000 crores from education. तुम्ही सत्यानाच करू सोदता सगळे. Is education important or this census is important? All this census is being done to finally eliminate all people irrespective of any religion, caste, faith. One more clause has been added. The birthplace of your parents. This is a very clear indication that all grounds are being prepared for NRC. There is an interview where the Chief Minister has been quoted. Special arrangements have been made to ensure the issue does not affect goals. What is the meaning of this? What are the arrangements? Special busi, Ladpak, detention camp, the arrangements. This has to be by law. This cannot be made by statements. तो अध्यक्षाची हात सांगता nobody should worry. The Goans should not worry about the NRC. Worry म्हणजे don't worry म्हणजे आमचे पोटा बोलली. भारतीय जनता पक्षातले मुख्यमंत्री, त्याचा पक्षाचा अध्यक्ष, त्याच्यानंतर नरेंद्र सावयकर असे करून वेगळे वेगळे म्हणजे एक फक्त त्याने इतलंच रेज केल्लो इशू. त्याच्यानंतर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जवळजवळ हाफ डझन त्यांचे लिडर मुखार आयले आणि वेगळी वेगळी स्टेटमेंट्स त्यांनी दिली. पण त्यांनी खंयच म्हणना की जे पोर्चुगीज पासपोर्ट आसात, भारतीय सद्याक संविधानाक कॉन्स्टिट्युशनाक आमचे हितून प्रोविजन खंयच ना तांकां सांबाळपाक. कारण तुमी एक वडच्यान हो नेवळो कायदो हाडटात. त्यांनी खंयच म्हणना की आमी त्यांचे खातीर कायद्यान बदल करून त्यांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करतले. सो तांचो इंट्रस्ट या आमी मागता. ह्या सगळे जे लिडर जेणी स्टेटमेंट दिले त्याच्या नंतर मुख्यमंत्री धरून ह्या सरकारा कडेन BJPच्या आणि ह्या BJPच्या सगळ्या आमदारां कडेन मागता की ताबडतोब तुमी हांगसरल्यान गोंयच्यान तुमचे सगळे जो पावर आसा तो यूज करात आणि पार्लमेंटाक एक नवो कायदो हाडात. ज्या कायद्यांतल्यान जे पोर्चुगीज पासपोर्टाचो जो होल्डर आसात गोंयचे आमचे तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवपाक मेळटलें आणि त्यांचो इंट्रस्ट कसो सेफगार्ड करपाक मेळटलो. भाजपा मुस्लिमांचे चेहरे CAA खपोवपा खातीर वापरता. खरेपणी तांकां दलितां सारकिल्ले बरेच समाज सोंपोवपाचे आसात. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान आरोप केला. पळयात. आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन हाचेर खूब चर्चा केली आणि चिंता व्यक्त केली की BJPचें खरें जे मूळ धोरण आसा हें धोरण आसा ह्या लोकांक जे लोक खास करून दलित, बहुजन समाज, ट्रायब्स जी BJP केन्ना वोट करनात, आयज तांकांय बीन ते ह्या कायदो वापरून
तांकांय भायर मारपाक सोदतात. पूण दाखयता आसतना मुस्लिमाचो चेहरो मुखार दवरला, कारण मुस्लिमाचो चेहरो मुखार दवरलो म्हणटकर ते मेजॉरिटी लोकांक खूश करपाचें. आनी खुबशे आमचे हिंदू बांधव तांकां दिसता की कितें तरी मुस्लिमाच्या विरुद्ध केलें म्हणटकर खरो हें म्हणून, आनी तांकां घुसपोवप. आनी BJPचे सदांच दाखोवपाचें तेंगेलें एक वेगळें हें आसा, ही हेतू, आनी काम करपाचो वेगळो हेतू आसा. त्यांचो हेतू केन्नाच सरळ नासता. तेन्ना आमी अपील करतात आमचे सगळे जे भारतीय आसात, जे मूळ भारतीय आसा तांकां सुद्दां, की ह्या BJPचे जे दाखोवपाचें दाद आसा की आमी फक्त मुस्लिमां अगेन्स्ट जाता कितें म्हणून तेजेर ते सॅडिस्टीक प्लेजर हें करपाक सोदतात, तितून तांकां बळी पडची न्ही. हेका सगळ्या भारतीयांनी हेका विरोध करपाक जाय, कारण हो कायदो देशांत येवपाकूच शकना. हेका कॉन्स्टिट्युशनाची कसलीच बेज ना. हें आपलें एक वेगळें राजकारण, वेगळो देश निर्माण करपाचो प्रयत्न करतात. तितूंत त्या देशांक तांकां दलितांक जागो ना, त्या देशांक जे ट्रायबल आसा तांकां जागो ना, ह्या देशांक जे भोंवपी जो हे आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आयतारा कांय काँग्रेस वावुरपी आनी शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक समर्थक एकठांय येल्ले पळोवंक मेळ्ळे. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाच्या समर्थनांत आयतारा जाहीर सभा जाली. वेंचणुकेक 2 वर्सां आसात अशें आसलें तरी तेची तयारी चल्ली हाची सुलूस हे सभेन दिली. मिलिंद नायकाच्या समर्थनात आयतारा सांजवेळेर मुरगांव मतदारसंघातले लोक एकठांय जाल्ले. मुरगांव पुलीस स्टेशना कडेन जाल्ले हे सभेत मिलिंदाचेर हल्लो करपी बालन चोडणकराचेर कारवाय करपाची मागणी केली. ह्या संबंधात तेंच्यांनी मुरगांवचो पुलीस निरीक्षक प्रवीण पवाराक निवेदनय भेटयलें. आमच्या आमदाराची गळचेपी करपाची कोणी गळचेपी करपाची ठरयल्ली आसा पळय ते आमी करून दिवचे ना. कित्याक तो विकास करीत आसा आनी तो खंय तरी तिणी विकास करपाचो हें करपाचो, तिणी विकास करपाक खंय तरी व्यत्यय हाडपाक लागून लोकांनी मदीं अडचण येयल्ली आसा आनी त्या अडचणीक लागूनच आमी जर हांगा आयिल्ले आसा. आनी आमकां विश्वास आसा की आमचे पोलीस, आमचे सहकारी सगळे भितर आनी आमचो CM BM आमकां सगळे हेल्प करतले. कित्याक आज हो इश्यू सबंद देशा मेरेन वयर मेरेन पावलो आसा की अशें कोण तरी एक तयार जाता की आमदाराची गळचेपी करप, मिनिस्टराच्या आंगार वचप, हेच्या फुडें घडोवंक जायना आनी हे घडचें ना अशें आमी सगळे समजता. आनी इतलें सांगूंक सोदता की अखंड गोंयच्या जनतेक की प्रत्येक राज्याचो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशन आमदार सगळ्यांक प्रिय आसता, तसो आमकां आमदार प्रिय आसा. आमदाराच्या कोणूय वाटेर वचपाचो न्हू, हो एकच हेतू आमचो आसा. मिनिस्टर मिलिंद नायक ज्या पद्दतीन आयज आमच्या मुरगांव वाठाराचेर कितें तरी डेव्हलपमेंट करता आनी ते डेव्हलपमेंटाक आडकटी हाडपाक त्याच पद्दतीन जो मनीस दहशत माजोवपाक जो प्रयत्न करता त्याच्या विरोधान आयज आमच्या ह्या सगळ्या मुरगांवच्या जनतेक जनता उबी रावल्या की हे असलो दहशतवाद खंय तरी मोडून काडपाक जाय म्हणून सगळे जाण एकवटीन आपले सपोर्ट दिवपाक लागून आयज ह्या हांगा जमिल्ले आसा. 15 तारखेक हे इन्सिडंट घडलेले आसा आमच्या आमदाराचे. ते अपशब्द तेंच्यांनी वापरले त्या बद्दल आमी तांकां सरान मेमोरेटरी दिवपाक गेल्ले. तेन्ना तेंच्यांनी योग्य ते आतां निर्णय घेवन तेंच्यांनी आमकां कितें आहा तें फुडें दिवपाक. सगळ्याच आमदारांक सांगता आनी सगळ्या सरकारा कडेन मागता की अशें जावचें न्हू. आमच्या आमदाराचेर जालें म्हटल्यार सगळ्याच जाल्लें अशें आसा. त्या करता हें पुलिशेन आनी आमच्या सरकारान हेचो बरे तरेन हेचो निर्णय घेवन आमकां योग्य तो वाट दाखोवपाचो. बोगदा वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बोंडवा तळ्याचो प्रश्न सुटना. थळावे लोक म्हणटात प्राधिकरणान तळ्यांतल्यान उदक भायर सरपाचे मार्ग नश्ट केल्यात. देखून हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाता आनी रस्ते उदका पोंदा वयतात. 7 तारखेर ह्या म्हयन्याचेर तेणी फोडलेले, पूण आमी तुमी फोंडा सारकें करा आनी लोकांकूय मातशें रिस्पेक्ट दिया न्हू. लोकांकूय मातशें वसोंक दी. हो आतां सिजन जालो बिजनेसाचो, लोकांक आतां काजरां चड आहा, हिंगासर खूब जाण बिजनेस चलयता. बांदारीच्या लोकांक कितले त्रास तेंकां, हेंकां आनीक वाट ना. हेंकां तर वाट आसत जाल्यार तेंकां ते तालिगांवच्यान वयचें पडटा. उदकाचो प्रेशर चड जालोलो आसा, प्रोबेबली बिकॉज पावस आमचो चड पडला. आनी दुसरें म्हणल्यार बोंडावच्या तळ्यान उदक भरलेलें आसा. सो हाजेर प्रेशर हो आतां दुसरो रेजर्वायर म्हणटा पळय तो हाजेर हांड मारता आनी मागीर हें उदक स्टोर करता. कित्याक
शेतकार कितें करता, शेतकार तिकासर आपणाचे हे चरो घालून आनी भात शेतां रेडी केल्या. ट्रेडिशनली हिंगासर 3 कान आसले. एक कान आसलो हिंगासर, हे पळय हें बांदलां. दुसरें कान आसलें थिंगासर, थिंगा बांदलां. आनी तिसरें कान आहा पळय तें हिंगासर पळय तें व्हडलां आनी दवरलां. आतां इलिगलाचेर तुमी सरपंच आसलेले आदी, आतां तूं MLA, तूं सरपंच आसतना तुवें कितें केलें? थिंगासर बांदूंक कशें दिलें, हिंगा कशें बांदूंक दिलें? MLA येवन आपलो जर टीम घेवन हें सगळें केलां. आनी कोण डिस्ट्रॉय करतलो? तुका कसली गरज आसली त्या कानाक हात लावपाक? जेन्ना सगळें बरे भाशेन करूंक जातालें एक कर न्हू. दिवचल पालिकेन तात्पुरत्या म्हण लायसन दिल्ल्या बेकायदेशीर गाड्या आड डिचोली बचाव अभियानान एल्गार सुरू केला. पत्र्याची शेड असलेल्या काय गाडेकारांक होलसेल सोऱ्याच्या दुकानांची लायसनाय दिल्यात. तशें जाल्यार हे गाडे टेम्पररी कशे अशें म्हणत डिचोली बचाव अभियानान पालिकेक कोर्टात खेचपाची तयारी चलयल्या. दिवचल पालिकेन बाजारातल्या कामांचे बाबतीत चलयल्ल्या गैरव्यवहारांचेर डिचोली बचाव अभियानान हल्लाबोल केला. गणपती पुजपाचे सुवाते कुशीक पत्र्यांचे काय गाडे घालपाक दिल्यात. ते तात्पुरते अशें पालिका सांगता आसली तरी तेतूंतल्या कांय जाणांक सोऱ्याची लायसनाय दिल्यात. ह्या गैरव्यवहारांक सत्ताधारी पालिका मंडळ आणि नगराध्यक्षाक तांणी जबाबदार धरल्या. डिचोली बचाव अभियानाचो नरेश सावळ, नरेश कडकडे, नगरसेवक मेधा बोर्डेकर, आदलो नगरसेवक कमलाकर तेली पत्रकार परिशदेक हजर असले. पळयत तेंच्यांनी पालिका मंडळाक कशी उजरायल्या ती. सरकाराकडे मागणी करून आम्ही मार्केट नवे बांधून घेता आणि हे लोक परत पत्र्याच्यो शेडी घालीत आसा. जे मार्केटान ते सगळे लोक आमचेच, ते दुबाव ना. पूण सोपो दिता तेका कितें आसपाक जाय आनी गाळे खंयचे हे अजून तेंकां म्युनिसिपालिटीक वळख ना. म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आपुणूच रेझोल्युशन घेता की म्युनिसिपालिटीचे जे सोपो फारीक करता ते स्टेअरकेज जी आसा म्युनिसिपालिटीन मार्केटान, त्या स्टेअरकेजच्या पोनाचे गाळे आसा जे लोक सोपो फारीक करता असो चेअरपर्सनानच रेझोल्युशन घेतलेले आसा. हेच्या पयलीं टेम्पररी म्हणून जे गाळे घातलेले आसा ते अजून पर्यंत काडूंक ना. ते आमकां सांगलेले टेम्पररी, पण आमकां आयकूंक गेल्यार ते टेम्पररी गाड्यांक आयज लिकराचे एक लायसन मागलेले आसा एका कावन्सिलरानूच. लिकराच्या गाड्याचे म्हणजे होलसेलाचे लिकराचे मारल्या ते टेम्पररी गाड्यांक ताका लिकराचे लायसन मेळटले. आणि हे लायसन आमकां आयकूंक गेल्यार ते लायसन दिल्ले आसा. मग ते लायसन जर दिल्ले आसा टेम्पररी गाड्यांक जर लिकराचे जेन्ना मेळटा जाल्यार ते टेम्पररी गाडे घातले. आणि आमी अशें चिंतला की डिचोली बचाव अभियान ह्या गोष्टीचेर आमी कोर्टानूय वतले आणि ही कंप्लेन आमी घेवन आमी एक्सायजानूय वतले की टेम्पररी तुमी गाडे कशे दिले काय म्हणून. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. पद्मश्री रणजित देसाईन बरयल्ल्या तुझी वाट वेगळी ह्या संगीत नाटकाच्या उक्तावणाचो प्रयोग शुक्रारा पेठेचो वाडो कोरगांवां जालो. रघुगोन शेठ देवाच्या पुनर्प्रतिष्ठापना वर्सुकी दिसा निमतान विशेष सुवाळ्यात ह्या नाटकाचे सादरीकरण जाले. नाटकातल्या सुरेल पदांनी लोकांचेर मोनेळ घातलो. पळयात. कोरगांव पेडणेच्या रघुगोन शेठ देवाच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेचो सुवाळो भक्त भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. त्या निमतान नाटकाचें तशेंच धर्मीक विधींचें आयोजन केल्लें. तुझी वाट वेगळी ह्या नाटकाची कला अकादमीच्या नाट्य महोत्सवा खातीर निवड जाल्या. त्याचो पयलो प्रयोग कोरगांवच्या रघुगोन शेठ सांस्कृतीक कला क्रीडा मंडळान यशस्वी रितीन सादर केलो. अंदूचो राज्य कला पुरस्कार फावो जाल्लो फामाद दिग्दर्शक रामदास परबान तेचें दिग्दर्शन केलां. ह्या नाटकाच्या उक्तावणाचो सुवाळो ह्या वेळार जालो. नाटकांतली पद्य रचना आनी सृजन संगीत गोंयचो प्रतिभावंत संगीतकार शिवानंद दाबोलकारान दिला. श्रीनिवास मराठेनय कांय गितांची रचना केल्या. पयलोच प्रयोग आसूनय नव्यान रचिल्ल्या सोबीत सुंदर पदांक लागून नाटक लोकांनी उखलून धरले. पळयात नाटकांतले कांय संगीतमय खीण.
आता मला दुसरी जागा तरी पेठेचं वाडो कोरगाव पेडणेच्यान जवाहर बर्वे. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 40 वांगड्यांचो आस्पाव असलेलो मडकईच्या जगदंब ढोल ताशा पथकान आंतरराज्य ढोल ताशा सर्तीत पयलें इनाम जोडलें. गोंय आणि कर्नाटकांतल्या 13 टिमी मदल्यान जगदंब पथकान बाजी मारली. ताल आविष्कार ह्या नावान बेळगांव ही सर्त जाली. जैतवंत पंगडान 40 वांगड्यां मदीं 10 चलयो जाल्यार 30 चल्यांचो आस्पाव आसलो. गोंय आणि कर्नाटकापुरती ही सर्त मर्यादित आसली. बेळगांवच्या संभाजी उद्यान महाद्वारा कडेन हो ताल आविष्कार जाल्लो. आरंभ हे संस्थेन त्याचें आयोजन केल्लें. आता हो जैतिवंत पंगड मुंबय डोंबिवली जाताल्या ताल संग्राम सर्तीत वांटेकार जावपाक वयतलो. भारतांतली ही एक प्रतिश्ठेची सर्त मानतात. गोवा राज्यात जो आमी ढोल ताशा पथक जो रेडी केलो एक 10 म्हयन्या फाटल्यान 2019 ह्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यान आमी जगदंब ढोल ताशा पथक गोवा हो आमी फॉर्म केल्लो. आमी तेजी जी प्रॅक्टीस जी कितें आसा ते सेशन्स आमी मडकय ह्या आमच्या गांवांत करताले. तशेंच हे आमचे सर आमचे मास्तर जे आमकां जगदंब ढोल ताशा पथकाक ताणें आमकां शिकयलां. आमचे ढोलवादक जे आसा म्हणा जावं कोण ताशेवादक जे कोण आसा तशेंच झान आनी ध्वज जे कोण घेवन आसतात तांकां सगळ्यांक तांणी शिकयल्लें आसा. सो आमी ते तयारीन आमी हेजे उपरांत शिवजयंतीच्या पार्श्वभुमीचेर आमी खूब नामना कमयली. आमी गोंयभरान आमी आमचे परफॉर्मन्सीस दिले आनी तेजे उपरांत आमकां एक चान्स मेळ्ळो आमी बेळगांव वचपाक. थंय बेळगांव तेंचे कांय नियमाचे हें करिनासतना आनी 40 जाणांचो ग्रूप आमी थंय आमचो परफॉर्मन्स जो आसा तो आमकां एक अवधी दिल्लो. तो एक 14 मिनटाचो अवधी आशिल्लो. त्या 14 मिनटाच्या भितर आमी तो परफॉर्मन्स दिवपाक जाय आशिल्लो. त्या 14 मिनटान आमी तो परफॉर्मन्स दिवन सगळ्यात तडाकेबाज आनी म्हणल्यार फास्ट असो परफॉर्मन्स दिवन आमी थंय एक हिस्ट्री क्रिएट केल्ली आसा. आनी त्याच नेटाचेर आमकां पयर जे कॉम्पिटिशन 3 टप्प्यान जाल्ले 12, 13, 14 अशे डेटींचेर जाल्ले. आनी त्या हितून जे कोण फर्स्ट 5 आसा जे कोण पयले 5 कॉम्पिटिशनाक जे फुडें आशिल्ले तांकां मागीर लास्ट परत आनी एकदां परफॉर्मन्स म्हळ्यार फायनल रावंड आशिल्लो. त्या फायनल रावंडाक आमी पात्र जाले उपरांत आमी एक आमचो लास्ट बेस्ट परफॉर्मन्स दिवन आमी थंय आयज जैतिवंत जाल्ले आसा. आनी त्याच नेटाचेर आमी हेच्या मुखार आमी खूब कितें आतां नामना कमोवपाचें आमकां एक संदी मेळिल्ली आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आणि आता पळोवया न्यूज राऊंड अप. प्रियोळ पंचायत वाठाराचो लायटीचो प्रस्न कायमचो सुटावो जातलो. थळावो आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडेन सांगला. फोंडे वटेनच्या मंगेशी वाठारांत अंडरग्रावंड केबलिंग करतले ते खातीर एस्टिमेट करपाचें काम निमण्या पावंड्यार आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. वेलिंग प्रियोळ पंचायत वाठारांतल्या लायटीच्या कामाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री उलयतालो. सांताक्रूज पंचायतीन इलेक्ट्रॉनिक कोयर एकठांय करपाचो आगळो वेगळो उपक्रम आयोजीत केल्लो. 18 तारखेच्यान सुरू जाल्लो हो उपक्रम आयतारा 22 तारखेर सोंपलो. ह्या उपक्रमा खाला पंचायतीन 100 किला वयर इलेक्ट्रॉनिक कोयर एकठांय केलो. हरमलच्या गणपत पार्सेकर महाविद्यालयाचे गॅदरिंग शेनवारा जाले. ह्या निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. बाणावली मतदारसंघातल्या कावेलोसी पंचायतीक नितळ पंचायत म्हणून पुरस्कार मेळ्ळा. राज्यपाल सत्यपाल मलिकान हो पुरस्कार भेटोवन पंचायतीचो भोवमान केलो. पंचायत मंडळान आयतारा बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावाची भेट घेतली. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, हरमलच्यान संदीप कामुलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.